Praise God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. मी एक घडी आमच्या दोळ्यांत पळोवन आमचे पालागे उलया मुगाळा बापा अर्गां तुका दिता आयच्या दिसा पासत बापा तुवें आमकां आयच्या दिसा दिल्ल्या सर्व आशिर्वादां आमी अनुभव केल्ल्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता बापा आज तुवें आमकां परत्याक सांगाता हाडलें तुजें उतर आनी तुज्यो बसवण्यो कितें सांगतात ताचे वरवीं आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तूं आमकां उलो दिताय बापा बापा तूं आमचो इतलो मोग करताय की कोणूच तसो मोग करूंक शकना तुवें आमकां तुजें उतर सांगता तुवें आमकां मेंचलाय आवयच्या गर्भांत आसतनाच तुका हांवें मेंचलां वय बापा ते दळस तुवें म्हाका मेंचलाय ते दळस तुका म्हजी वळख आसा ते दळस तुवें म्हजे खातीर तुवें हर एक संगती करून दवरले वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा आयच्या दिसा हें उतर तुजें उतरा वयर आमी नियाळ करता आनी त्या उतरांनी आमकां जिवीत लाभता म्हणून तुज्या पुतान आमकां शिकयलां बापा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन वमतोंच्या मापान सोर येता फकत सोरूंक म्हणून तुवें सांगलाय वय बापा पूण आमी तुज्या उतरांत आमी थीर रावल्यार आमचें थंय कितेंच उणेपण नासतना आमी आमचें जिवीत तुज्या मंडावळी प्रमाणे तुज्या प्लॅना प्रमाणे आमकां संवसारांत जिवंक जाता बापा बापा त्या खातीर आमी प्रत्येक हजार सांग तुज्या हजारपणांत आमी आसा बापा बापा हांव कितें उलयचें कितें उलोवंक आसा तें तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारे तुवें म्हाका कळयल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा संपूर्ण रितीन हांव तुका समर्पिता पवित्र आत्म्या तूं म्हजो संपूर्ण रितीन कंट्रोल कान घे म्हजी जीब म्हजें तोंड म्हजो ताळो आनी हांव संपूर्ण रितीन तुका समर्पिता बापा तुका अर्गां दिता जेजू तुका अर्गां जेजू पवित्र आत्म्या तुका अर्गां हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 Amen. Amen. प्रेज गॉड आमी काल कितें शिकले आमी अनम्यूट करयत होस्ट केल्ल्यांनी आनी थोड्यांनी आमी काल कितें शिकले हांव बसवण्या विशयान पण आमी कशें जोडता म्हणून शिकले हांव वेगी प्रेज गॉड पळय आमी तशेंच तातूंत मुखार या आनी आमकां जेजून आमकां दिल्ले उपादेसा आनी ताचे वरवीं आमी कशें जियेचें म्हणून आमी पळय मॅथ्यू 22:37 घालया कोण स्क्रीन हें शेअर करता Okay.
Matthew 22:37. जेजून आमकां खंयचे उपादेश दिल्ले गोत आसात गी? Praise Jesus. Thank you, Jesus. कोण वाचतात गी? मातशे आसात गी? खंयचे brother? 37, 27. ताका जाप दिली, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्पराचो तुझ्या देवाचो मोग कर. Praise God. सकयल हो कितें? वर्तमान प्रथम उपदेश. Praise God. वो कोणे दिल्ले उपादेश? हे कोणे दिल्ले उपादेश? हे उपादेश जिजून दिल्ले आमकां. वैगी आता एक क्वेश्चन उदेता. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. वो कसो करचो आमी आता? कोणाक गोत्तो आसा गी? Praise God. Praise God. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. वस्सु आती वर्तो आणि प्रथम उपादेश. केदळा आमी जिजूचो देवाचो मोग केल्ले बरी जाता. केदळा आमकां जिजूचो मोग केल्ले बरी आमी जाता. पण उलयनात, होस्ट उलयत. पळया आमी केदळा आमी म्हळ्यार मोग केल्ले बरी जाता म्हळ्यार ताका एक स्क्रिप्चर आसा. मॅथ्यू 12:48 काडया आमी. पूण जेजून आपणाक खबर दिल्ल्यांक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? मागीर वाचा सिस्टर, ते कंटिन्यू. आणि आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तसो म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. प्रेज गॉड. तरी देवाचे उतर काले म्हणटा, आमी देवाचो मोग करीचे जाल्यार आमी बापाची कुशी करीचे. बापाची कुशी कशी करची आमी? बापाची कुशी आमी करची म्हळ्यार जिजून कितें शिकयलां आनी बापान कितें आमकां बसवण्यो दिल्यात ताचे वयर आमचें जिवीत मांडून हाडचें जावन आसा. आनी ताचे वरवीं आमचे ऍक्टिव्हिटीज आमी करचे जावन आसात. आमकां ल्हानतावन शिकयलां आमी देवाचो मोग करीचे, आमी देवाचो मोग करीचे, आमी देवाचो मोग करीचे. पूण आमी चिंताव देवाचो मोग करचो म्हळ्यार आमी मागणें म्हणचें, आमी खंय म्हणी आमच्या बऱ्या जाग्यांक भेट दिवची, पुण्यक्षेत्रांक भेट दिवची, आनी कितें करचें
आणि आम्ही थोडी मागणी उसारची, नोवेना करची आणि दिंबी घालणं, हात वयर करणं मागचे, दान धर्म करचे, हे सर्व आम्ही चिंताव आम्ही देवाची खुशी केल्ले बरी जाता म्हणून. पूण देवाची जिजूची जापत दुसरी आसा. जिजून आपणाक खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आणि म्हजी भाव कोण, आणि आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आणि म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता, तोच म्हजो भाव आणि भयण म्हणून, आणि म्हजी आवय म्हणून. वैगे आमचो देवाच्या उतरांत क्लियर आसा. त्या खातीर आमी केदाळा आमच्या मिनतेन आमी कितें करता तें कितेंच फायदो नातल्ले बरी जाता. देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा जे जाल्यार आमी देवाच्यो बसवण्यो आमी उसारण आणि ताचो नियाळ करण, ताचें ध्यान करण, ताचे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडचें आणि त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलोवचें जावन आसा. इत्त बापाची खुशी जावन आसा. त्या खातीर आमी देवाच्या उतरांत कितें सांगता तें आमी मानून घेवचें. त्या खातीर आमच्या मिनतेन आमी कितेंय केल्लें आमी मानवता म्हणून आमी आमच्या पंचेंद्रिया आणि आमच्या जिवीत कुडींत आमी कितें करता, दंडवण्यो आनी कितें, तातूंत देव मानवता म्हणूंक आमकां जायना. त्या खातीर आमी समा आमच्या देवाचें उतर कितें म्हणटा आणि जिजून कितें शिकयलां ताचे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक आसा. त्या खातीर देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, कोण कोण म्हजे भाव आनी भयण. आमी हर एकलो ताचे जिजूचे भाव भयण आनी भयण जावंक आसा. हे आमकां देवान दिल्लें वर्तें भाग. कित्याक म्हळ्यार आमी कितेंय आमकां प्रॅक्टिकल जिजून आमकां संवसारांत येवन आमचे बरीत तो मनीस जावन ताणें आमकां प्रॅक्टिकल करून दाखयलां, प्रॅक्टिकल उलोवन दाखयलां, आनी त्या खातीर आमी ताच्या प्रमाणे ताणें कितें सांगलां तें आमी मानून घेवंक आसा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रत्येक आमी मॅथ्यू 22 या. मॅथ्यू 22, 37, 38. ऐका ना हे. ऐकता ब्रदर. ओके. 37, 38. ताचे उपरांत 39 या आमी आतां. आणि दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यांचोय मोग कर. आणि ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आणि प्रवाद्यांचे उतर बांधून आसात. प्रेज गॉड. पळया, आणि तू क्लियर देव सांगता. आणि दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. केदाळा आमचे थंय आमी कितें आमी पयलें आमी कितें चिंतल्या, आमी दान धर्म केल्ले कुडले
आम्ही देवाक मानवता म्हणून, आम्ही देवाचो मोग केल्ले बरी जाता म्हणून. पूण आम्ही हांगा कितें म्हणटा, तूं जो करताय तसो कितें म्हजे कडेन आसा तशेंच हांवें दुसऱ्यांक नातल्यांक हांवें वांटूंक आसा. जावंक पुरो मोग म्हळ्यार ते हर एक कंप्लीट पॅकेज. ती मोग म्हळ्यार खाली आमी दिवचे आमचे दान धर्म न्हय. मोग म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आमी देवाचो मोग आमी सांगूंक आसा. देवाचो मोग तांकां आमी सांगून देवाची मांडावळ कशी आसा तें तांकां सांगूंक आसा. पेल्या कडेन मोग आसा जाल्यार मात्र ते देवाचो मोग आमकां तो वांटूंक जाता. त्या दाळा मात्र आमी तो पेल्याचो मोग केल्ले बरी जाता. आमी येदोळ मुसर चिंतलां, आमी येन्स आमचे कडेन कितें आसा, कोणायकी आमी दान धर्म केलें, आमी हेल्प केलें, आमी तें केल्ले कुडले आमी देवाच्या मोगाक आमी भितर सरल्या. ताच्या मोगांत आमी आसा म्हणले बरी आमी भोगता. ते आमच्या कित्या मनाक भोगता. आमी आत्मीक रितीन तें कितें आसा तें आमी पयलें मानून घेवचें. त्या खातीर आमी देवाचें उतर आमी पयलें दिवंक आसा. ताचे उपरांत आमी दुसऱ्यो संगती त्यो आमी वांटयेत. पूण देवाचो मोग आमी तांकां सांगना त्या दाळा आमचो मोग तांणी अनुभव करूंक जायना. त्या खातीर आमी पयलें केदाळाय आमी पेल्याचो मोग म्हळ्यार आमी आमचे देवाचें उतर, देवाच्यो बसवण्यो, तांच्या कश्टा दुखांत कश्ट कितें आसा आमी तांकां वचून देवाचें उतर दिवन देव कसो आमचो मोग करता, देवान कितें आमचे खातीर प्लॅनां करून दवरल्यांत तें आमी तांकां सांगूंक आसा. त्या खातीर ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसा म्हणटा. त्या खातीर मोग पयलें स्थान घेता. त्या खातीर मोगा वरवीं मात्र आमचो भावार्थ काम करूंक जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ओके, आमी आतां रोमन्स 5:5 काडया. असलो बरो वचो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. प्रेज गॉड. पळया कितलो देवान आमकां, कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, हांव तुमकां एक मजतदार धाडटलो. त्या खातीर आमचे सवें आसा तो पवित्र आत्मो आमकां तो मोग वांटूंक हेल्प करता. ताचे तावन आमचो देवाचो मोग दराळ आमचे थंय वतला. आमचे थंय मोग कांय उणो ना. आमी चिंता कित्याक म्हळ्यार आमचो मोग दिसना. आमी संवसारी राटावळींत आमी इतलें बुडोवन गेल्या गे आनी आमचे कितें मनांत आमी चिंता. कित्याक आमी एक सोसायटींत आमी कोणायकी हेल्प केलें आनी तें आमी आमचें नांव वाचून सांगलें, नाजाल्यार आमचें नांव पत्रार कांतयलें, नाजाल्यार 10 जाणांचे स्टेजीर आपोवन आमकां सन्मान केलो. त्या दाळा आमी थंय आमी वचून दान धर्म करता. देवाचें उतर तशें म्हणना. आमी देवाचो मोग अनुभव करिनासतना आमी कितेंय तें दिता जाल्यार तें देवाक मानवचें बरी जायना. त्या खातीर आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमकां पवित्र आत्मो तिळशीता. आमी त्या खातीर आमी क्रिस्ताच्या देवाच्या बसवण्यान आनी क्रिस्ताच्या एकवटांत पवित्र आत्म्याच्या सांगातपणांत आमी आसले त्या दाळा आमकां कितें करी जाय, आमी कितें करी जाय तें हर एक आमकां देव आमकां पवित्र आत्म्या मुखांत्र
आमकां तिळसिता. आमी कितेंय आमी थंय आतां खंय एक आमी कितेंय करता दान धर्म, कित्याक म्हळ्यार आमचें कितें आसा आमच्या मतींत, आमचें थंय नांव वाचून सांगतात. आमी नांव वाचून सांगना जाल्यार थोडे मनीस आसात म्हजें नांव कित्याक सांगोना, म्हजें नांव कित्याक सोडून गेलां अशें विचारचे मनीस आसात. कित्याक आमी आमचें मन संपूर्ण रितीन संवसारी रितीन आमी चलयती आसा. कित्याक त्या खातीर म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत आमी आत्म्यान चलची अदीक गरज आसा म्हणून. केदाळ आमी आत्म्यान चलता आमी हे संवसारी एप्रिशिएशन म्हळ्यार आमकां कितें आमकां कोणेय बरें सांगचें, बरें उलयचें, म्हजे विशयन 2 शब्द उलयचे, म्हजे विशयन म्हजी नांवां उसारीचे, हें पुरो आमचें थंय तें सैम आमचे कुडीचें सैम. आमचें हें फ्लॅश मायंड म्हणटा आमी ताका. त्या खातीर आमी आत्म्यान चलचो मनीस केदाळाय खंयच्याय नांवा खातीर वावुरना. तो ओन्ली मात्र तो देवाच्या आनी आमच्या मोगा खातीर पेल्याक करता. कितेंय करूंक आसा तो मोगान करता. मोगान केल्लो मनीस तो केदाळाय बहिरंग करिना. मोग आशिल्लो मनीस मात्र तो गुपीत करता. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा एका हातान केल्लें आनी एका हाताक कळोव नजो म्हणून. पूण आमी कालें करता आमकां कितें सन्मान जायचे आनी आमकां कितें आमचें नांव उसारीचें तें आमी पळोवन आसा. हें आमचें जिवीत जाल्यार आमी खंडीत देवाक मानवनची जिवीत जियोंक जायना. त्या खातीर आमकां अती गरज मोग मोग असलो बरवसो आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी जराळ वतला. कितेंच उणें करूं ना त्या मोगांत. आमचो मोग आडयेन पडला आनी आमचे स्वार्थ मुखार गेला, आमचें प्रायड मुखार गेलां. त्या खातीर आमी फ्लॅश मायंडेड जावन आमी जियोवन आसा. त्या खातीर आमकां देवाक मानवनची जिणी जायचे जाल्यार आमी संपूर्ण रितीन कशें मॅथ्यू 22:37 आमकां ते 2 उपादेश जेजून दिल्ले. कित्याक म्हळ्यार त्या 2 उपादेशा वरवीं संपूर्ण नियमशास्त्र संपूर्ण जाता. मोग नासतना खंयचेय नियमशास्त्र संपूर्ण जायना. त्या खातीर मोगाक चड महत्व आसा. त्या खातीर म्हणटा देवाचें उतर क्लियर आसा. तें देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. कितेंच उणेपण आमकां ना थंय. आमी मात्र आमचें उणेपण आमीच कर्णकान घेता. कित्याक म्हळ्यार संवसारी राटावळी, संवसारी संगतींत, संवसारी आशा, संवसारी वडण्यो हाचे वरवीं आमचो मोग थंय काम करिना. पवित्रत्व आमचो काम करिना. कित्याक पवित्रत्व आमचो थंय काम करीचे जाल्यार आमी संपूर्ण देवाच्या बसवण्याक आमी कल्तीमान घालूंक आसा. केदाळ आमी सरेंडर करता त्या दाळा मात्र आमचे थंय तो पवित्रत्व काम करता. केदाळा म्हणसर आमी सरेंडर करिना. त्या खातीर जेजू विशयन सांगतना तो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. त्या विधेयपणांत मात्र थंय आमकां मोग दिसता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आमी गलेशियन्स 5:6 काडया. देखून
जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान असलेल्यांक सुन्नात आसोनी उपकारना ताचे ते उपकारता मोगा मरिफात वापरता तो बावाड वावुरता तो बाबा वावरता तो बावाड हांगा क्लियर आसा प्रत्येक गलेशियन्सा पौलान बरयल्लें पत्र देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावचे म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान आमकां क्लियर सांगला कोण म्हजे भाव आनी भयण, कोण बापाची खुशी करता, कोण बापाच्या बसवण्या वयर ताचें जिवीत मांडून हाडता, कोण बसवण्या वयर तीर रावन ते उसारन ते आयकोन तो संदेश आयकोन पावडतांत कोण जियेता ताचे थंय त्यो बसवण्यो खऱ्यो जातात आनी तो देवाचो मोग ताका अनुभव करूंक जाता. त्या खातीर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सक्कडी जेजू क्रिस्तान आमकां कर्ण दिला. आमी खंयी आसल्याव संपूर्ण रितीन आमी देवातावन पयस आसल्याव जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मनीस जालो. मनीस जावन ताणें संपूर्ण ताचे ताणें म्हजे खातीर तुमचे खातीर सगळ्यां खातीर ते ताणें कश्टांचे मरण ताणें वयलें आनी संपूर्ण रितीन आमकां ताणें फ्रीडम दिलें, सुटका दिली. हे आमी मानून घेवंक आसा. त्या खातीर आमी चिंताव आमी पवित्र स्थान काण गेल्ले कुडले आमी क्रिस्तांव जाल्या म्हणून आमची जिणी क्रिस्ता प्रमाणे आमी जियेना जाल्यार आमची जिणी आमी क्रिस्ताच्या बसवण्या प्रमाणे देवाच्या बसवण्या प्रमाणे जियेना जाल्यार आमचे थंय कशें आमी सांगयत आमी क्रिस्ताचे मनीस म्हणून, आमी बवाडती मनीस म्हणून कशें सांगयत. त्या खातीर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्यांक सुन्नात आसोनी उपकारना म्हणटा. एकवट पयिल्लें जायचे. पवित्रत्व आमचे समय आसा. जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलें हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, हांव तुमकां एक मजतदार धाडटलो. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारांत जियेतना सबार तरांचे कश्ट आनी कितें आमकां सक्कडी येता, कश्ट येतातच, हर एकल्याक येतात, पूण आमकां त्या कश्टांत आमी जैत वरिजे जाल्यार आमचे थंय तो पवित्रत्व आसा. आमी केदाळा तो पवित्रत्म्या सवें आमी एकवटांत रावून आमी देवाचे बसवण्यो उसारन आमचे थंय ते आमी जैताचें जिवीत जियोंक जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. त्या खातीर आमी केदाळाय जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असल्यार आमकां पुरो. आमी दुसरें कांय व्हडलें करीचें म्हणून ना. ताचे थंय उपकारता मोगा मारिफात वावुरता तो बावार्थ म्हणून म्हणटा देवाचें उतर. आमी सबार जाणांनी चिंतलां आमी आमच्यो नियमां पाळिल्ले कुडले आमी देवाक मानवाल्या आनी आमी कितें आसा तें केल्ले कुडले आमी आमच्या मतीक समाधान करचें. पूण आमच्या आत्म्याक शांती जायचे जाल्यार आमकां ती देवातावन लाभता. केदाळा आमचे थंय क्रिस्ताचो एकवट आसा तेदाळा आमकां शांती लाभता. त्या खातीर आमी केदाळाय देवाच्या सांगातपणांत रावचें म्हळ्यार आमी पवित्रत्म्याच्या सांगातपणांत रावचें आनी पवित्रत्म्याक आमी संपूर्ण रितीन ताका आमी काम करूंक सोडचें. तेदाळा आमचे थंय देवाची बसवण्यो संपूर्ण जारी जातात. देवान आमकां इतलो मोग केला. ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां देवच संवसाराक आयलो म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर. हे ल्हान काम न्हय. देवान आमकां कशें संवसाराक धाडलें कूड दिवन तशेंच ताणें कूड घेतली आनी ते कश्टांचें मरण ताणें कान गेलें. त्या खातीर हर एक ताणें जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां ता सोडवण कर्ण दिल्या. पूण आमचे वयर आसा आमी ती कशी कान घेवची. त्या खातीर आमकां जेजू क्रिस्त थंय एकवट पवित्रत्म्या सवें आमी केदाळा आमचे मागणें जेजू क्रिस्ताचे आमी हर एका मागण्यांत आमी म्हणटा कितें म्हणटा हे मागणें हांव करता
तुझ्या पुता जिजूचे नामी. आम्ही ऍक्च्युअली पळोवंक गेल्यार आम्ही देवाच्या अंतू मोगाक फावत नाही आसले. ते आमकां जिजू मारिफत जोडून दिला. त्या खातीर मध्यस्थ आमचो जिजू. त्या खातीर ताचे मारिफत आमी कितें मागता ते आमकां आमच्या जिवनांत आमकां अनुभव करूंक जाता. आतां आमकां पवित्र पुस्तक कित्याक दिला? पवित्र पुस्तक आमकां कितें उपकारता? प्रेज गॉड. पवित्र पुस्तक आमकां कितें उपकारता? 2 तिमोथी 3:16 काढा सिस्टर. देवाच्या प्रेरणाकार बरयल्ले सगळे पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिद्दूंक आनी बरे जिणेचे तरबेती दिवंक उपकारता. प्रेज गॉड. पळय आमकां देवान कितले पुरा कर्ण दिला. हे पवित्र पुस्तक ताणें दिला. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें ते कोणी अशंत बरयल्लें नाही. पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सगळे पवित्र पुस्तक आमकां शिकोवन दिवंक, हे आमी मानून घेवचे, हे आमी करून खावन घेवचे, हाची शिकोवन आमी खावन घेवचे. सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक, सूख केल्ल्यांक मोगान बेस्टावंक, रागान बेस्टावंक ना. मोगान तांकां गुर्तू ना राग कित्याक येता? देवाचो मोग तांणी अनुभव करूं ना. त्या खातीर सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. आमी पवित्र पुस्तक आमचे कडेन आसा, आमी वाचता, आमी वाचून थंयच दवरता आनी आमच्या जिणेंत ते आमी वापरना. कित्याक? आमी सतमानिना. सतमानचें म्हळ्यार कितें? संदेश आयकल्लो कार्यागात घालचें सतमानचें जावन आसा. त्या खातीर आमी हे पवित्र पुस्तक तातूंत आमकां संपूर्ण रितीन देवाची जाणवाय, देव कितें उलोवंक आशेता, देव कितें करूंक आशेता, देव आमचे थंय कितें करता ते हर एक आमकां तें तिदवंक आनी आमचे जिणेचें परिवर्तन करूंक, जिणी तरबेती दिवंक, जिणेंत तरबेती घेवंक तें उपकारता आमकां. पवित्र पुस्तक खालीच न्हय, इतल्यो देवाच्यो बसवण्यो आसात तातूंत. त्या खातीर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें तें. त्या खातीर आमी मानून घेवंक आसा. आमी चिंतता आमच्या जाणवायेन आमी कितें करता आनी आमच्या मतीक समाधान मेळटा तले आमी करता आनी आमी चिंतता आमी देवाक मानवाल्या. तशें न्हय. देव एक प्रोसेसान काम करता. तें प्रोसेस आमकां जायचें. ते दळा मात्र तें प्रोसेस आमी आपणायचें. आमी देवाचो मोग अनुभव करूंक आसा. हर एकल्याक देवाचो मोग वडोल सांगल्या प्रमाणे देव धराळ मापान वतला. त्या खातीर आमी पवित्र पुस्तकाक पयलो आमी मान दिचे. मान म्हळ्यार आमी दवरन ताका फुलां घालची न्हय. आमी तें देवाचें उतर आसा ते आमी वाचिचे, आमी तसो संदेश आयकाचे, आयकून आमचे भितर तो कार्यागात घालीचे. त्या दाळा मात्र आमी बापाची खुशी करता. आमी वाचून थंय दवरलो आनी आमी दुसऱ्यांत आमी आमची एक्टिविटीज करता जाल्यार आमी वाचून कितें फायदो? पवित्र पुस्तक वाचता आनी आमी करता दुसरें तरी आमचे थंय कित्याक बदलावण येना म्हळ्यार हेंच कारण. कित्याक तातूंत कितें बरयलां तें काल जोशुआ 1:8 आमी काल सांगलें.
धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर तातूंत कितें बरयलां तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर, तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातोलय म्हूण आसा. आमकां सुफळ जावंक कितें गरजे म्हणून तातूंत आसा. आमी ध्यान करचें म्हळ्यार आमी ते आमच्या मती भितर आमी ध्यान करून आमी ते कार्यागत घालीचे. कार्यागत घालना जाल्यार आमी कितें कर न्ही कांय फायदो ना. आमी आमची ड्युटी म्हणून करचें, त्या ड्युटेंत तातूंत मोग ना. एक मोगान कितें करता तें देवाक मानवता. देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आमी कितें आमचें जिवीत बदलिता त्या दाळा देवाची खुशी देव आमकां लेखता. त्या खातीर आमी देवाक मानवंक जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. 1 Corinthians 2:14 काडया सिस्टर. पूण आपल्या सैमाप्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येतात त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपणस दिसता. आत्मीक दृश्टेन वारोन पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापोवंक जायनात. प्रेज गॉड. तेच खातीर वडोलो हांवें सांगलें केदळ आमी कार्नल मायंड संवसारी रितीन संवसाराक बरें दिसता त्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी कशें जियेता. त्या खातीर हांगा म्हणटा पळया पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येता त्यो संगती मानून घेना. कित्याक सैमातावन जियेता तो ताचे भितर कितें आसा त्या प्रमाणे जियेता. कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाचें उतर ताणें कान घेवना भितर. देवाच्या उतरा प्रमाणे ताचें जिवीत जावना, ताचें चिंता बदलूना, पाश्चात्ताप तो पावोना. पाश्चात्ताप पावचें म्हळ्यार कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें चिंताप बदलूचें जावन आसा. केदळ आमी संवसारी रितीन पुरो बरोवन आसल्यां ते संवसारी रितीचे संवसारी संगती संवसारी राटावळ्यो हाचे जावन आमचें मन बदलून आमी देवाचो संदेश कितें आमी वाचता आनी आयकता त्या प्रमाणे आमचें मन बदलूचें. आमी पश्चात्ताप म्हळ्यार आमी आमची कितें केल्लें आमी देवा कडेन सांगचें न्हय. अशें केलें हांवें तें केलें देवाक गोत्ता देवान कितें केलां म्हणून. ताची म्हाका हांव पातकी म्हाका बक्षी म्हणून हांवें प्रत्येक म्हणचें न्हय. देवाक गोत्ता पयलेंत हांव कितें म्हणून. त्या खातीरच जेजून सांगलें हांव गेल्यार तुमकां एक मजतदार धाडटलो तो तुमकां हर एका रितीन तो तुमकां मजत करतलो म्हणून. आमी कितें आमी येदोळ म्हणसर पवित्र आत्म्याक डिपेंड जावना. केदळ आमी पवित्र आत्म्या वयर डिपेंड जाता आमच्यो हर एक संगती हर एक कश्ट आमचें कितें आसा तें सक्कड पवित्र आत्मो हँडल करता. आमकां गुतूच ना. आमी आमच्या बळान आमी करूंक वेता आनी प्रत्येक आमी तातूंत आनीकी पाड जावन वेता आमचें. देवाचें उतर क्लियर म्हणटा थंय. त्या खातीर आमी डिपेंड जायचे, आमी विधेय जायचे. आमी विधेय जायनासतना आमचें थंय कितेंच करूंक जायना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हेब्रू 11:6 काडया सिस्टर.
तरी पण बावडता विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यांनी देव असा देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातये जाय. त्या खातीर म्हणटा ट्रस्ट इन गॉड. आम्ही संपूर्ण रीतीन देव आमची हर एक कार्य पवित्रत्म्याद्वारे करता म्हणलो भावार्थ आम्ही बरवसो. भावार्थाक पयले फाउंडेशनांत बरवसो, कित्याक म्हळ्यार आमी कितें आशेता त्या भावार्था वरवीं आमकां तें जाता. तशेंच आमचो बरवसो तें जायचे, आमच्या मतींत आमचें तें जायचे. त्या खातीर भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून खंडीत तें मानून घेवचें. त्या खातीर केदाळे आमी जॉयंत आसाचे म्हणचे, आनंदान आसाचे म्हणचे. आनंद म्हळ्यार कितें? जॉय म्हळ्यार कितें? जॉय म्हळ्यार एंड रिजल्ट पयलेंत तुका कळचे आनी ते अनुभव करचे तुज्या आत्मीक वाठारांत. म्हाका एक आतां काम जावंक आसा, म्हजें एक घर जावंक आसा, एक प्लॅन आसा म्हजे कडेन, हांव देवल्यार जाता गी ना गी म्हणून हे डाउटफूल. केदाळ आमी भावार्थांत आसा, केदाळ आमी थंय भावार्थान आमी देवा वयर पवित्रत्म्या सांगता, आमी ते मानून घेता आनी सांगता हे म्हजें घर जालां, म्हाका बरें घर देवान म्हाका फावो केलां. केदाळ आमी भावार्थान उसारता, तेदाळ आमचें थंय तें कार्य जाता. हर एका रितीन आमकां पवित्रत्व मजत करता. त्या प्रमाणे बरो इंजिनियर घे, बरो मेटेरियल घे, बरो मनीस घे, बरें कोण कितें आसा सगळी बरें 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 येवन आमचे थंय येता तें. पूण आमचें एकच काम, आमी देवा थंय संपूर्ण भावार्थ दवरचें. आमी संपूर्ण रितीन थंय पातयेचे. तो प्रतिफळ दिता म्हणून आमी पातयेचे. त्या खातीर आमचे देवाचें उतर स्पश्ट आसा. देवाचे हर एक बसवणे स्पश्ट आसात. त्या बसवण्या प्रमाणे आमचे जे जेजू क्रिस्त थंय जाल्यात आनी देव आमचे थंय त्यंत आशेता. हर एक बसवणे हर एक म्हज्या भुरग्यांक थंय जायचे म्हणून. त्या खातीर जेजून म्हणलें, चोर येता फकत चोरूंक, विबाड करूंक, पूण हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान संपूर्ण रितीचें जीवन, कितेंच उणें पडनातलें जीवन तें भोगूंक आमकां देवान तें आपोवन दिलां आमकां ताच्या पुता मारिफात. अब्राहम कशें आसलो? अब्राहमी भुरगे ताचेच एक वरीस तर ना म्हणून तो खंतीर आसलो. केदाळ देवाचो ताळो ताका आयकलो. देवाच्या ताळ्या प्रमाणे ताणें आकाशाची नखेत्रां मेजूंक सुरू केली. ताका देवान सांगलें, तुजी संतत अशी वाडटली की मळबा वयली तांकल्यार तुका नखेत्रां मेज, आनी पांया बांदल्यार रेवे बरी, तुजी संतत हांव वाडयतलो म्हणून सांगलें. तो तांतू थीर रावलो. त्या खातीर आमी हर एका बसवणेचेर आमी थीर रावचे. हर एक बसवणी आमकां उपकाराक पडच्योच दिल्यात. संवसारांत आमी जियेतना देवाक गोत्ता कश्ट येतात, आमकां ही दंडाळटात, हर एका संगतींत आमकां सडणे जाता. त्या खातीर आमकां संपूर्णाचें जीवन जिवंक आमकां भावार्था वरवीं मात्र साध्य जाता. त्या खातीर मॅथ्यू 5:11-12 म्हणटा, वाचतात की सिस्टर? म्हणजे आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्ग रजान येतेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. 11 वाचा. म्हजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक
दागदोनी बोगूंक आनी सर तराची गडपां करणं तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळ्ळा जाल्यार तुमी कितली बागी. पळया देवाक बत्ता हे पुरो संवसारांत बघूंक मेळटा म्हणून. त्या खातीर आमी तांतूं कांय निराश जायचे म्हणून ना, पूण आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा. 1 Peter 2:24 काले म्हणटा. एफिशियन्स 1:3 काले म्हणटा. आमकां हर एक बसवण्यो देवान दिल्यात. आमी त्यो उसारच्या बदलाक आमी प्रत्येक म्हाका ताणें तशें म्हणलें न्ही, हांवें आत्मान बगलो न्ही, म्हजी ताणें मर्याद काडली न्ही, हे आमी आमच्या मतींत आमी ते गुंडायता जाल्यार आमी तेंच आमी व्हड कर्णकान घेता. केदाळ आमी ताका आमकां कितें कोणेय तावन आमकां अपमान जाला आनी कोणाय तावन आमकां दगदोनी जाला आनी आमचें नांव पाड केलां आनी कितेंय आमचे वयर आड उलयल्यांत ते आमकां आयकांक मेळत जाल्यार कितलें बागी. कित्याक आमकां देवाच्यो बसवणी सांगता तुका हर एका बेसावांनी भरलां. एफिशियन्स 1:3 म्हणटा, अर्सिल्लो जावं देव म्हज्या सुमया जेजू क्रिस्तसो बाप, क्रिस्त सवे म्हाका आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी तुजे वयर वतून आशिर्वादांनी भरला म्हणटा. आमकां आशिर्वाद देवाची आसात म्हणून हे आमकां इल्लेशे आत्मान सोसूंक मेळ्ळे, आमकां इल्ली दगदोनी मेळ्ळी, आमकां आमचें नांव पाड केलें, आमी तें कांय आमी मतींत वरिचें म्हणून ना. आमकां देवातान कितें मेळ्ळां, देवाचे बसवणे आमकां कितें सांगतात तें आमी धरून दवरिचें. केदाळा मात्र आमी जैत संवसारांत जोडूंक जाता. नाजाल्यार आमी केदाळा आमकां अपमान केलो, ताणें म्हजें नांव पाड केलें, ताणें म्हाका लुकसाण केलें, ताणें म्हाका तें केलें हें केलें म्हणून केदां आमी तें देवाचे उतरांची समजणी नासतना तें आमी उसारचें जावन आसा. आनी केदाळ आमी तेंच म्हणटा आमच्या जिवितांत आनीक इतलेच समस्या येतात. ते रवानात कंटिन्यू जातात. कित्याक तुजे मत संवसारी चिंतना वयर आसा, म्हज्या सेल्फा वयर आसा, म्हज्या सेल्फाक अपमान केलो, म्हाका तें केलें हें केलें. जेजूक इतले केबडायो केल्यो, ताचे वयर तिंपी उडयली, ताका अपमानाचें मोर्ण दिलें, हर एकदां ताणें कितेंय करूं ना, ताका इतले कश्ट दिले, ताणें कितें भोगलें, ताणें कितें फाटी उलयलो गी, ताणें कितें केलें गी, ताका हर एक कितें दिसच्या आनी दिसांतल्या सर्व वस्तूंचो रचनार्थ त्या जेजून तूं इतलो विधेय जालो गी आनी ताणें आमकां चित्त शिकोवन दिल्या. तो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. तशेंच आमी विधेय जावंक आसा. आमकां कितें अपमान कश्ट सोसूंक मेळटात, दगदोनी मेळटा, आमी दंडळचे न्हय. देवान म्हाका हे कश्ट कित्याक दिल्यात म्हणून आमी पुरपुरचे न्हय. आमकां देवाची बसवणी तशी सांगना. देवाची बसवणी सीद सांगता धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर, ताचें ध्यान कर. आमी तें सोडटा आनी आमच्या मतींत आमकां कोणें अपमान केलो, म्हाका ताणें गाळी दिल्यो, म्हाका ताणें तें उलयलो, म्हाका ताणें लुकसाण केलें, हें आमी चिंतून आसता. आनी आमी तेंच चिंतून आमी आनीक करची डिसिशनां प्रत्येक रॉंग. कितेंय केलां कर, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक हांव सोमया जेजू सवें जियेतां, हांव पवित्रत्म्याच्या एकवटांत आसा, म्हजे सवें पवित्रत्म आसा, देव म्हजे सवें आसा, हें म्हजें चिंतप जायचें. केदाळा आमचें हें चिंतप आसा. केदाळा आमी आमचें मन बदलाव करून आमी नवी जिणी जिवंक जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. टाइम जालो गे सिस्टर. वय ब्रदर, एक 5 मिनिट्स तांकां कोणाक उलोवंक आसल्यार दी. ओके. जाल्यार थँक्स गिविंग प्रेयर आनी फ्रायडे रिट्रीटाचें अनाउन्स कर ब्रदर. ओके.
रिट्रेट आणि पल्ल्या आणि पूर्व ಈ क्लास आसा मग ओके. आमचे झूम क्लास सोमार आता न्हू ब्रेस्तार हांगासर ह्याच वेळार 9 वरार चलता. सकाळी तुम्ही जॉईन जावंक विनंती आसा. आणि तशेंच आमची शुक्रार हर एका शुक्रारा समर स्टँडांत आमची रिट्रीट चलता एका दिसाची 9 वरां 9:30 वरां 3:30 वरां 4 वरां म्हणसर आसा. सो सकाळी देवाचो मोग अनुभव करूंक आणि कितें आमकां संवसारी रितीन आसा आमी देवाच्या उतरार कशें आमी ते देवाचो मोग अनुभव करून देवाच्या उतरार आमी ताचो पर्याय जोडूंक आमकां ते उपकार जाता. तुम्ही येया आणि दुसऱ्यांकी आपोवन हाडा. आणि कोणाक कितें सवाल आसा गे, कितें उलोवंक आसा गे, कोणाची टेस्टमनी आसा जाल्यार हो वेळ आसा तुमकां. पांच मिनिटां आसात. प्रेज गॉड. कोणी ना गे कितें कोणाकी डाऊट आसा गे. ना ब्रदर. प्रेज गॉड. एंडिंग प्रेयर करतात गे सिस्टर रेखा. आमेच करीचे गे. मंगळा बाप्पा अर्गान तुका दिता बाप्पा. ह्या वेळा पसत बाप्पा तुझ्या संगातपणांत आमी करशिल्लो बाप्पा. तुवें कितें उलोवंक आसा बाप्पा तें उलयलोय. पवित्रत्म्याद्वारे तूं उलयलोय बाप्पा. त्या खातीर तुका अर्गान दिता बाप्पा. बाप्पा तुझे उतर आमकां जिवीत आनी जैत. तुज्यो हर एक बसवण्यो आमकां हर एका समस्यांतावन भायर हाडटात बाप्पा. आनी आमी केदाळ त्यो उसारताव भावार्थ आमचो उत्पन्न जाता बाप्पा. आमी केदाळा त्यो तुज्यो उतर आयकून संदेश आयकून आमी केदाळा त्या संदेशा प्रमाणे आमी कार्यागात घालता. तेदाळ आमचो भावार्थ चड आनी चड आमचे थंय कार्यागात जाता बाप्पा. बाप्पा त्या खातीर तुका अर्गान दिता बाप्पा. बाप्पा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. Amen. ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother. Thank you, Rocky brother. Bible show. Praise God. Praise God. Thank you. You. पल्ल्या सगळी जॉईन जाया Yeah. सेम टाइम. Okay, sister.